नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोय प्रदेश काँग्रेसीक राहुल गांधीच अध्यक्ष जाल्लो जाय समितीच्या सगळ्या वांगड्यांनी थाराव घेतलो. 17 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय अध्यक्षाची वेंचणूक. आता मेरेन राजस्थान, छत्तीसगड, गुजरात, तामिळनाडू, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीराचे प्रदेश समित्यांनी राहुलाक तेंको दिला. एके वटेन थरूर आड गेहलोत वेंचणुकेची हवा, ते वटेन परत गांधीक गादयेर बसोवपाची तयारी. थाराव सार्दिनाचो. गोंय काँग्रेसीच्यो दोन म्हत्वाच्यो बसका जाल्यो. ह्या दोन बसकेक दोन म्हत्वाचे निर्णय घेतल्या. एक म्हणजे जे ऑल इलेक्टेड आणि कोऑप्टेड PCC मेंबर्स आहात तेंचे बसकेत एक प्रस्ताव आयलो. हो प्रस्ताव साऊथ गोवा MP फ्रांसीस सार्दिनान घातलेलो आणि MK शेखान तेका अनुमोदन दिल्लें की AICC जे प्रेजिडेंट आहात ते सगळ्यांनी एकमतान राहुल गांधीक निवडचो असो प्रस्ताव आसलो. तो प्रस्ताव तेंच्यांनी रेझोल्युशन घेवन तेंच्यांनी केंद्राक धाडला. दुसरी एक मिटींग जाली, ती ऑल PCC डेलिगेट्स जे आहा तेंची मिटींग जाली. तेंच्यांनी हे मिटिंगेक एक रेझोल्युशन घेतलां की गोंयचो PCC प्रेजिडेंट आनी बाकीचे ऑफिस बेरर, बाकीचे एक्झिक्युटीव कमिटी आहा ही सगळी AICC प्रेजिडेंट तेंचे सेंट्रल नॅशनल प्रेजिडेंटान नॉमिनेट करचे, डायरेक्ट थंयच्यान नॉमिनेशन जावचें अशें रेझोल्युशन तेंच्यांनी घेतलेलें आसा. काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेला म्हूण आलेख सिकेराच्या घरार मोर्चाची तयारी. हे फावट बुयर सिकेराच्या राया घरा भायर सकाळ सावन पुलीस फोर्स घाला. पुलीस टियर गॅस घेवन ताच्या घरा भायर काँग्रेसीच्या तिकिटार वेचून येवन बीजेपीन गेलो म्हूण रायचे काँग्रेसवाले खंय आलेशाचेर बेजार. नुवेचो आमदार आलेक्स सिकेरा कांय दीस फाटीं आनीक 7 गोंयच्या आमदारा बरोबर बीजेपीन गेलो म्हूण काँग्रेस सोडून आतां नुवेच्या लोकांनी आयज एक प्रोटेस्ट करचो केल्लो. पूण हांगा तांकां गोवा पुलिसींनी वचपाक दिवंक ना. सो हिंगासर तांणी बॅरिकेड घातला आनी आतां ते काँग्रेसाचे जे लिडर आहाय हांगासर येवन तांणी आपली नाराजगी हें केल्या की तांकां सिकेराच्या घरा लागीं वचपाक मेवना म्हणून. प्रुडंट मिडिया खातीर राय सावन सावेडायस. सचिवालयातल्या अकार्यक्षम बेशिस्त घाळ कामचुकार सरकारी स्टाफाच्यो ह्या फुडें शक्यतो ट्रान्सफरी ना. असल्या कर्मचाऱ्यांक CRS दिवन घरा धाडपाची केस खातें मुखेली करतलो. GADन खात्याक सर्क्युलर काडला. कामांक आंग मारपी कर्मचाऱ्यांच्या ट्रान्सफरीक प्रस्ताव येतात, मात ट्रान्सफर मारूनय ते सुदारनात म्हूण FR 56J सर्व्हिस नेमा सकल तांकां CRSचो उपाय. सरकारी जावयांक शिस्त लावंक CRSचो उपाय सरकारा कडेन आदी सावन आसा. मात राजकीय आमदार मंत्र्यांच्या दबावाक लागून ताचो कोणूच सहसा वापर करिनासलो. सचिवालयातले कांय सरकारी कर्मचारी खंय हाताभायर गेल्यात. ट्रान्सफरी मारूनय सुदारनात. असल्यांक आतां निमाणे घरा धाडपाचो उपाय. असल्यांच्यो ट्रान्सफरी मारचे परस सरकारान FR 56J सर्व्हिस नेमाचो वापर करपाचें थारायला. सचिवालयातल्या अकार्यक्षम बेशिस्त घाळ कामचुकार स्टाफाड कागाळी येत असतात. सचिवालयातली खाती असल्या स्टाफाक बदलून दिवचे म्हूण GAD कडेन मागतात. ट्रान्सफर मारून वा कमी काम दिवनूय त्या स्टाफाच्या कामात सुदारणा दिसना. आता सुदारूंक सोदिनाशिल्ल्या स्टाफाचेर कारवायेचो GADचो उपाय. FR 56J सर्व्हिस नेमा सकयल असल्या कर्मचाऱ्यांक घरा धाडूंक मेळटा. ह्या फुडें स्टाफा आड असल्या कागाळींचेर 56J सर्व्हिस नेमा सकयल कारवाय. CRS कारवायेक FR 56J सर्व्हिस नेम आदी सावन आसा, मात ताचो वापर करिनाशिल्लो. खात्याच्या मुखेल्याक भौशीक हिता खातीर म्हूण योग्य दिसता जाल्यार अकार्यक्षम बेशिस्त आळशी वा घाळपणा करपी कर्मचाऱ्याक सेवानिवृत्त करपाचो पुराय अधिकार आसता. खाते मुखेल्यान कारवाय करतना एक तर कमीत कमी 3 म्हयन्यांची लेखी नोटीस वा 3 म्हयन्यांचो पगार आनी हेर भत्ते दिवचे पडटा. असले सरकारी जावंय सगळ्या खात्यांनी आसात. लोकांक दीस पडटा ताचो वायट अनुभव. GADचो हो ऑफिस मेमोरंडम सध्या तरी फक्त पर्वरे सचिवालयात आशिल्ल्या खात्यां खातीर काडला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. युरी काँग्रेसीचो CLP लिडर. कुंकळ्ळेचो युवा आमदार युरी आलेमावाची काँग्रेसीचो नवो विधिमंडळ फुडारी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचो केंद्रीय सरचिटणीस KC वेणुगोपालान अर्द काडली. 8 आमदार फुटून बीजेपीन गेल्या उपरांत सध्या गोंयच्या विधानसभेन काँग्रेसीचे 3 आमदार उरल्यात. कळंगूटचो आग्नेल म्हणटा कालुसाक करपाचो युरी अनफिट. कुंकळ्ळेचे काँग्रेसीचे आमदार युरी आलेमाव याका CLP लिडर म्हणून त्याची आयज नेमणूक केल्या.
असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं जो मायकल लोबन मागीर एक अटेम्प्ट जाल्लो BJPन जॉयन जावपा खातीर ते एक्टिविटीक लागून तेंच्यांनी तेंचो CLP लिडर जो मायकल लोबो आसलो ताका काडून उडयल्लो. तेजे उपरांत तेंच्यांनी नवो CLP लिडर दिवंक नाशिल्लो. आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेवन आयज दिल्लीच्यान तांकां कन्फर्मेशन की युरी आलेमा हो CLP लिडर आसतलो म्हणून. दुसरी एक गजाल काँग्रेसीचे आतां हे 8 जाण आमदार भाजपाक गेल्या उपरांत 3 आमदार उरता, सो तांकां ऑपोजिशन लिडर पद मेळटलें काय ना असो एक प्रश्न आसलो. पण आमी फायंड आउट केलें ते हिसपान गोंयच्या असेंब्लीच्या रुल्सा प्रमाण अमकेच पर्संटेज आमदार बी आसपाक जाय अशें कांय ना. ज्या ऑपोजिशनाच्यो ज्यो पार्टी आहा तितून सगळ्यान चड ज्यांचे आमदार आहा तांकां ऑपोजिशन लिडर हे पद दिवपाक जाता. सो फुडले प्रोसिजर जाल्या उपरांत युरी आलेमाक ऑपोजिशन लिडर म्हणून असेंब्लीनूच स्थान मेळटलें. कळंगूटचो आदलो काँग्रेस फुडारी आग्नेल म्हणटा CLP लिडर म्हण युरी फिट ना. कार्लूस खंय सारको. Ideally, Carlos Alvarez, Advocate Carlos should have been the CLP leader. There are two reasons for it. One, he's a learned person and he's been doing a lot of work for the Congress party in the past. All the cases he's been fighting almost for free. And second is, you have a president of the party who's from the south. So ideally, for a balance of power, there should have been a CLP from the north. But Congress has got 3 criteria to give any position which Yuri fits. One criteria is that you have to be very rich, where you can pay the gundus, gandus, whoever come from this. Second is that you should not be in the Congress for long. You shouldn't be more than 1 year in the Congress. And the third is you should have contested or worked against the party at some time in the near past, to which Yuri fits the bill perfectly. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां खातीर विरोधातल्या एका तरी पक्षा कडेन 4 आमदार जाय अशी गोंयांत परिस्थिती. ते फाटभुंयेर विजय गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीन विलीन करता आनी विरोधी पक्ष फुडारी जाता म्हूण चर्चा. विजय म्हणटा अजून तसो प्रस्ताव ना. BJPक शिंगार घेवपाची विरोधी पक्ष फुडारी जाय म्हूण लोकांक दिसता. ते खातीर घडये आपल्या नांवाची चर्चा जाता आसूं. एक नॉर्मल स्पेक्युलेशन आहा की एक जो खडेगांत BJPक म्हळ्यार शिंगार घेता तसले मनीस आज फुडाकार घेवंक जाय, ऑपोजिशन लिडर जावंक जाय अशें लोकांचें हें आहा. सो ताजे वयल्यान मे बी हें स्पेक्युलेशन जाता. पूण हें डिसिजन पार्टी मर्ज करपाचें ओ कितें इट कॅनॉट बी जस्ट डन ओवर स्पेक्युलेशन्स. इट निड्स अ प्रॉपर हाय लेवल प्रपोजल आनी तो आमचे पक्षान खूब घटक आहा. सगळ्यांनी तें कन्सिडरेशनान घेवंक जाय. अशें असो कांय प्रपोजल आतां नाच. ताजे कॉमेंट दिवपूय ताजो व्हडलें कांय अर्थ जायना. कसलेंच जावना. म्हजे सगळे पक्षां भितर अशें म्हळ्यार हितचिंतक आहात जे एक अशें केन्ना सजेशनां दितात, बट दोज कॅनॉट बी टेकन एज प्रपोजल्स. प्रपोजल खूब आहा. चड करून आतां कित्याक गोंयान ऑपोजिशन म्हणटा तें उरूंकूच ना आनी BJP जे भशेन चलता की गल्ली टू दिल्ली मेरेन ऑपोजिशन आसप ना. सगळें ऑपोजिशन मुक्त करप हो जो लोकशाही विरोधक एक स्टँड तांचो आहा हाजे विरुद्ध उलोवपी एक सॉलीड आवाज जाय अशें लोकांक दिसता. ताजे खातीर मे बी आमचें नांव फुडें येता आसतलें. बट दॅट इज टू द क्रेडीट ऑफ माय पार्टी. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत राहा प्रुडंट. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेन चल्ला ताचो गांवाक उपद्रव म्हूण नुवेचो लोक पणजे IDC मेरेन पावलो. वेर्णा IDCन 170 बोरवेली उदक ओडटात. ते भायर उदक आनी बाकीचें प्रदूषण आशिल्ल्या उद्देगांक रस्ते लायट सारकी ना आनी उद्देग कशे वाडोवंक दितात काय म्हूण IDCक प्रश्न. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकूय खंय पडिल्लें ना. Today we want to highlight the issues that we are facing vis-a-vis the Verna industrial estate, which was conceptualized as an electronic city, and today there are all sorts of industries, and these industries that have come are polluting our groundwater. The major issue here is that there are 172 bore wells extracting groundwater from the ground and using them for their production. That is depleting our groundwater.
Secondly, the pollutants that are the byproduct of these industries are also being discharged in open spaces, and they are polluting the groundwater. This Verna is a land of 32 springs and the source of river Sal. So all these pollutants go into the river Sal and river Zuari, thus polluting the surroundings and the surrounding village wells. रावंडा गेल्ले कडेन आयन एक्सचेंजाची कॅमिकल डिस्चार्ज रोडार वयताले एक आनी 2 दीस न्ही आमकां दिसलें की ते शॉर्ट टायम आसतलें मे बी तेंची कितें ड्रेनेज लिकेज आसतली किंवा पण आय वॉज वॉन्डरिंग फॉर अरावंड 20 days ते डिस्चार्ज चालूच आशिल्लें रिक्वेस्ट करून पोल्युशन बोर्डा कडल्यान तेंचे ऑफिसर येवन सॅम्पल बी कलेक्ट केले ती वचून आमी कमीत कमी एक अर्दी वर 45 मिनट्स आमकां बेश्टे दवरले तेंच्यांनी की हो ना म्हणून पूण आतां सॅम्पल बी काडून व्हेले नंतर आयज मेरेन पोल्युशन बोर्डा आमकां आतां रिपोर्ट दिलो ना. We want development, we have to progress, we have a future, we have to leave something for our children. But when you do development, it has to be sustainable. There has to be somebody monitoring, checking, controlling what is happening. सो आमी MDक सांगलां पयलीं सद्या तुमचे GIDCचे ऑफिस आहा वेर्ना तितून स्टाफ ना आनी थिंगा मॉनिटरींग कांयच जायना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय थिंगा एक आमी तांकांय सांगलां एक परमनंट ऑफिस घालपा जाय आनी एक मॉनिटरींग स्टेशन दवरपा जाय. सरकारी स्कुला बंद पडटा म्हणून बोवाळ आसतना सांखळे पाळयेचे सरकारी प्राथमीक शाळेचे एक्स्ट्रा करिक्युलर इयर्स. पाळये सरकारी प्राथमीक शाळेक नितळसाणीक लागून उत्तर गोंय तशेंच राज्य पावंड्यार इनाम. नितळसाणीक लागून खंय शाळेचे राष्ट्रीय पावंड्यार नामांकन जाला. ही शाळा विद्यार्थी आनी पालकांक घेवन पावसा उदका सांबाळपा सारकेले उपक्रम करतात. विद्यालय पुरस्कार 2021-22 ह्या वर्षासाठी आम्हाला सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट लेवलवर 3 अवॉर्ड मिळालेले आहेत. एक म्हणजे ओव्हरऑल कॅटेगरीमधून आम्हाला डिस्ट्रिक्ट लेवल अवॉर्ड मिळालेला आहे. त्यानंतर आणखी 2 डिस्ट्रिक्ट लेवलवरच सब कॅटेगरीमध्ये आम्हाला अवॉर्ड मिळालेला आहे. म्हणजे सब कॅटेगरी म्हणजे एक म्हणजे वॉटर विभाग आणि दुसरा जो आहे तो हँडवॉशिंग विथ सोप ह्या कॅटेगरीजमध्ये आम्हाला अवॉर्ड मिळाला. मग त्यानंतर पुढचं पाऊल म्हणजे आम्हाला राज्यस्तरावर सुद्धा अवॉर्ड मिळालेला आहे. तो म्हणजे ओव्हरऑल कॅटेगरीमध्ये तर आपण पाहू शकता आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला 5 स्टार रेटिंग मिळालेलं आहे आमच्या शाळेत. आणि यानंतर एक आनंदाची बाब म्हणजे आमच्या शाळेचं नॉमिनेशन नॅशनल लेवलला सुद्धा करण्यात आलेलं आहे. माझे नाव शौरी आहे. मी चाइल्ड कॅबिनेटची चीफ मिनिस्टर आहे. आमच्या चाइल्ड कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळे मंत्री आहेत जसे वॉटर मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर, क्लीनलीनेस मिनिस्टर इत्यादी. मी आमच्या चाइल्ड कॅबिनेटचा क्लीनलीनेस मिनिस्टर आहे. आणि तुम्ही असो क्लिनिनेस करपा खातीर तुमकां केन्ना टायम मेळटा असो शाळेंत? आम्ही सगळेजण मंगळवारी शाळेची स्वच्छता करतो आणि न्यूट्रिशन गार्डनची काळजी घेतो. स्टुडंटा खातीर सायमन. पुणे मांचेर रस्तो एकदम अशीर जाल्ल्यान आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट आसतातूच. फाटल्या 3 दिसांत 3 एक्सिडेंट. वेळ बरो म्हणून कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ले ना. रस्तो रुंद तरी करचो ना जाल्यार वेल्या हायवे वयल्यान दोनूय वटेन गाडयो सोडच्यो. सर्व्हिस रोड फक्त गांवच्या लोकांक दवरचो म्हूण कुणेकारांची मागणी. कुणयच्या ह्या मडनाचेर गाडयो मोडून पडपाचे ॲक्सिडेंट. हालींच 3 मोठे ॲक्सिडेंट जाल्यात. ही गाडयांची दशा. वेळ बरो म्हूण कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ले ना. लोक म्हणटात सर्व्हिस रोड गांवच्या लोकांक दवरचो. हायवे 2 वे केल्यार ॲक्सिडेंटाची माळ खंय बंद जातली. फाटले दिसा कंटिन्यू
3 एक्सिडेंट जाले हांगा 3 दिसांक 3 एक्सिडेंट जाले 3 ट्रक जाले एक म्हणल्यार पयलो तर हांगासर गाडी पडली आनी बस स्टँड गेलो आमचो आनी आमकां पुणे गांवांत बस स्टँडूच आसा त्या रस्त्यार लोक रावचे पडटा दुसरो कसो आसलो दुसरो तो लोड आशिल्लो सगळ्यांचो तो ओवरलोड आशिल्लो ती गाडी गेली आनी तणाची सकयल गेली इश्कोला सकयल पण सुदैवाने कोणाक कांयच जावना कांयच जावना सुद्दां सगळे ग्रूप उरले पयलींच्यान म्हाका दिसता जवळ जवळ शेकड्यांनी एक्सिडेंट जाले आसतले इस्कॉल टू बस स्टँड पर्यंत देवणी येतना गाडी एकदम स्पिडीन येता ताका चान्सूच ना हांगा पाठोवपाक आनी रस्तो रूंद ना रस्तो 14 मिटर रूंद हांगा जावप आमचो हांगा डिमांड कितें आसा कितें हो रस्तो मातसो वायडनींग करचो नाल्यार ते वयल्यान तरी घेवचो हायवे आसा 2 वे करचेर 1 वे आसा ओके हांव सरकारा कडेन मागता की तेणी जाता तितले बेगीन हो जो वयलो आमचो हायवे आहा रोड आसा थंय 2 वे करचो जाता तितले बेगीन करचो की आमकां आमचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जातले आनी हो जो सकलो रोड जो आहा तो इनर दवरचो चालू की त्या लोकल बशी येतल्यो हे येतल्यो आनी वयल्यान 2 वे करचो असो हांव सरकारा मागना तेवढे जागो आसा रस्तो रुंद केल्यार खंय प्रश्न सुट्टा खंयच्या दुकानांची सरकारान खंय पुनर्वसणूक करपाची रस्तो वायडनींग आहा तो ऑलरेडी डिमार्केशन केल्लेलें आसा तेजे जाता तितले बेगीन सरकारान हे घेवचे ही दुकानां जी आसा पळय रस्त्यार आसा न्हू ती मातशी 2 मिटर फाटी घेत तरी प्रॉब्लेम उरता 2 मिटरांनी रस्तो वाडटा आनी ती मिट्टा त्या बस स्टॉप आसा पळय न्हू तो हे तोडून भितर घेवपाचो हे तोडून भितर घेवपाचें ताका प्रोटेक्शन घालपाचें आनी ते जवळ जवळ 1 मिटर ताका हायट दिवपाची शॉपाला फाटी घातली न्हू गव्हर्मेंटान तांकां दिवचें फाटी बांदून 2 मिटरान प्लेस आसा तशी फाटी बांदून दिवची प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार गोयच्या वाणिज्य कर खात्यातल्या स्टाफाक अपडेट आनी अपग्रेड करपाक दर 6 म्हयन्यांनी प्रशिक्षण कार्यावळी खातीर ICAI कडेन सरकार कबलात करतलो मुख्यमंत्री उलयला अशा कार्यावळींक लागून ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सुदारतली चार्टर्ड अकाउंटंट इन्स्टिट्यूटाचे GST आनी अप्रत्यक्ष कर समितीन कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन GST हे 2 दिसाचे प्रशिक्षण शिबीर दवरिल्ले GST ऑफिसांतले सगळे ऑफिसर्स हेन्स फोर्थ फॉर नॉट ओन्ली फॉर द टॅक्स कलेक्शन्स जाल्यार बाकीच्या सगळ्या लोकां खातीर तेंचे टॅक्स कलेक्शनाच्या बरोबर बाकीचे सगळे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेसांत सातत्यात मदत करतले आनी ताकाच लागून ही 2 दिसाची ट्रेनिंग तांकां खूब बरी आनी फुडें मदत जातली फॉर द टॅक्स कलेक्शन ऑल्सो आनी रिजॉल्विंग द डिफरंट इश्यूज ऑफ द डिफरंट टॅक्स पेयर्स MOU साइन करतले एवरी 6 months जी अपस्किल ट्रेनिंग जी आसा पळय न्ही ही ICAI आमच्या GST ऑफिसर्सांक ही MOU साइन करून दितले. We would like to enter into a memorandum of understanding with the Commissioner of the Commercial Taxes Department of the state of Goa so that we can regularly interact. We can be of help to the state of Goa in ensuring that this at least a training part we take care. We would also be happy if we can do research activities. We can also ensure that we pass on the intellectual acumen which our chartered accountants have for the purpose of the benefit of all the state government employees of the tax department. कॅन्सरा सारकेली दुयेंसां नाका जाल्यार रसायनीक शेती सोडची पडटली प्राकृतीक पद्दतीन शेती करात गुजरातचो राज्यपाल आचार्य देवव्रताचो गोंयकारांक उलो राजभवनाचेर मुख्यमंत्री राज्यपाल पिल्लय शेतकी मंत्र्याचे हजेरीन नॅचरल फार्मिंग लॉन्च केले राज्यपाल देवव्रत नॅचरल फार्मिंगाचेर सविस्तर उलयलो मुख्यमंत्री म्हणटा गांवठी भाज्यांची लागवड वाडूंक जाय 30-40 साल से केंद्र सरकारें और प्रदेश सरकारें इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती आई लेकिन पूरे भारत में इसका कोई मॉडल मजबूत खड़ा हुआ नहीं मिलता क्यों क्योंकि ये सिस्टम फेल है इसमें उत्पादन पूरा मिल ही नहीं सकता मैंने जब अपने 200 एकड़ से रासायनिक खेती से मैंने मुक्ति पाई तो मैंने जैविक खेती ही शुरू की 3 साल मैंने जैविक खेती की ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं सारा दिन ये जो आपके उसमें गांडूल थे उनको उलटता पलटता रहता था उनको छानना होता था कभी उसमें गोबर डालना छानना ऐसा सब चलता था और उसके बाद नडनी निकालता रहता था कुछ में इतना कीट पैदा हो गए वो कीट पतंग ही उसे खा गए कीड़े उसका कोई प्रबंधन नहीं था मैं दुखी हुआ ये कोई रास्ता नहीं है और मैंने इसके बाद विशुद्ध प्राकृतिक खेती का रास्ता अपनाया
अब प्राकृतिक खेती क्या है, इसके स्वरूप को समझिए। जो चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित बचे, पानी बचे, पर्यावरण बचे, किसान आत्मनिर्भर हो और मेरा देश आत्मनिर्भर हो, जिस मिशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी लग रहे हैं, आप ईमानदारी से यदि समझ में आई तो वो लोग हाथ खड़ा करें जो प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। धन्यवाद, सबके लिए ताली बजाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Unfortunately, when our first five-year plan was introduced in this country, instead of Gandhiji's concept, instead of our traditional concept, our country committed a mistake, according to me. With due responsibility, I am saying, we adopted Russian model of planning in agriculture. I am fully agreeing with him, and we will be able to implement it. Thank you very much. आमी पळयता, आमी फक्त कितें करता खबर आसा, आमकां जाय तितकें प्रोडक्शन आमी करिना, आमी फक्त दाखोवपा पुरतें प्रोडक्शन करता, हें म्हणपाक काय हरकत ना। आनी आमकां संवय जाल्ली आसा की प्रोटिनियस सोडून आमकां आतां भायलें कितें मेळटा हें खावपाची संवय जाल्ली आसा। म्हणजे दुदी भोपळ्याक पळोवन तर ते सरप्रायज जाले की इतकें मोठें प्रोडक्शन हांगा जाता आसत, म्हणजे आमी ती भाजी सोडून ज्यो आमकां भायरच्यान ज्यो भाजयो येता त्या भाज्यांचेर आमी, म्हणजे टोमाट आसतले, बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे बेळगांवांतल्या मार्केटांतल्यान हाडटा ताजेर आमी डिपेंडंट जाल्ले आसा। पारंपारीक रित्या दोडगी आसतली, भेंडे आसतले, हे खावचे सोडून आमकां थंयसून येवपी जी चिटकी मिटकी बरी लागपाक लागलेली आसा, आनी दिस इज अ फॅक्ट। आनी म्हणून तर पारंपारीकचे प्रोडक्शन जर आमी वाडयलें जाल्यार म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचे बरे रेट दिवपाक तयार आसा। आनीक थोड्या दिसांनी तर आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन भायरसून हाडटा ती भाजी बंद करपाची आसा आनी गोंयच्याच शेतकऱ्यां कडल्यान सगळी भाजी घेवपाची आसा। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळुया। प्रुडंटाक फॉलो करात। प्रुडंट वेबसाइट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।